इंटिग्रेटेड कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लाना खाला गोंय सरकारान नोव्हेंबर म्हयन्यात 1200 कोटी परस मायज रुपयांच्या प्रकल्पांचे प्लान तयार केले। केंद्र सरकार आणि वर्ल्ड बँकेच्या जोड पालवान ह्या प्रकल्पांक मंजुरी मेळपा आशिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालया कडेन हो प्लान मंजुरी खातीर धाडिल्लो, उपरांत तो वर्ल्ड बँके कडेन पावलो। गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटातली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण केंद्र सरकारान इंटिग्रेटेड कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लाना खाला फकत 200 कोटी रुपया मंजूर केला। केंद्र सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण ह्या प्लाना खाला 400 कोटी रुपया मेरेनच्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळटा। गोंय सरकाराच्या प्लानाक मान्यताय मेळिल्ल्या 200 कोटींतलो 100 कोटींचो वांटो वर्ल्ड बँक उखलतली। 60 कोटी केंद्र सरकार दितली, जाल्यार राज्य सरकाराक 40 कोटींची व्यवस्था करची पडटली। हे प्रकल्प 5 वर्सांच्या काळात जातले। ह्या प्रकल्पांक दर्यादेगांची धूप आडोवंक, सिवरेज सिस्टमीक, खाजन जमनींची राखण करूंक, तशेंच पर्यावरणाक मार बसनासतना शाश्वत डेव्हलपमेंट आनी तांची जतनाय घेवप आसा। गोंयच्या फिशरीज, पर्यावरण, PWD, कोस्टल आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन हे प्रपोजल धाडिल्ले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी।